नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव संजीवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। 5 मेरेन 75.29% मतदानाची जाली नोंद। दक्षिण गोंयान 75.26 जाल्यार उत्तर गोंयान 75.33% लोकांनी बजायलो मतदानाचो अधिकार। 10 मार्चाक थारतले 301 उमेदवारांचे भवितव्य। सोमारा जालें विक्रमी मतदान। नावेले मतदान केंद्रा भितर चर्चिलाच्या धुवान वाटले मतदारांक पयशे। आम आदमी पार्टीची उमेदवार प्रतिमा कुतिनेचो आरोप। LGBT मधू गुप्तान बजायलो मतदानाचो अधिकार। मतदानात वांटेकार जायात, लोकशाय घटमूट करात, मतदारांक मारलो उरो। मोग आसाच पूण मतदानय गरजेचे। जोडप्यांनी उत्साहान घेतलो मतदाना प्रक्रियेत पाटो। आता खबरो विस्तारान। गोंय विधानसभेच्या 40 जागां खातीर सोमारा मतदान सुरू जालें। दनपारां 3 मेरेन 60.18% मतदान जाला अशी माहिती वेंचणूक आयोगान दिल्या। वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण सगळ्यांत चड मतदान सांखळे 70% जाल्यार सगळ्यांत उणें मतदान कुडचडे 53.38 आनी सांताक्रूज 53.63% इतले जाला अशी माहिती मेळ्ळ्या। एकाच टप्प्यान जावपी गोंय विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर सकाळीं 7 वरांच्यान मतदानाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। सांजेच्या 6 वरां मेरेन मतदान प्रक्रिया सुरू आसतली। गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेक आज 40 जाग्यां खातीर 301 उमेदवारांनी पक्षीक दिला। ह्या परीक्षेत कोण पास जातलो आनी कोण नापास जातलो ते कळटले 10 मार्चाक। पूण आयज मात प्रत्येक उमेदवारांचो कॉन्फिडन्स आपूण आनी आपलो पक्ष जिखून येतलोच असोच आशिल्लो। पळयात ह्यो गोंयच्या उमेदवारांचो कॉन्फिडन्स। मैं बोल देता हूँ कि उत्पल भी नहीं विन करेगा और माइकल लोबो भी विन नहीं होगा। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद रहे, किसी को किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेजॉरिटी से आ रही है। सरप्राइजीस कितें आसतले ते तुमकां 10 मार्चाक कळटले। आनी हे जो कोण बारक्यो पार्टी आयल्या पळय मतां फोडपाक, तांकांय 10 तारखेक लोक दाखोवन गोंयकार म्हणजे कितें, जशें पंडित जवाहरलाल नेहरून म्हणिल्लें अजीब है गोवा के लोग, तशें हांकां म्हणचें पडटलें की अजीब है गोवा के लोग म्हणून। ना बरें आसा, लायनी लागल्या इज अ गुड सायन. पीपल आर एन्थुजियास्टीक अबाउट वोटिंग, which is a good indication for change. I don't look at any fight. My thing is, for the past 25 years, it has been a Congress against the BJP. I am also looking now, it's a Congress against the BJP and no one else. सगळे बुथांनी पावलो हांव, सगळे वाड्यांचेर पावलो, सगळे लोकॅलिटीनी पावलो आनी जो उदंड प्रतिसाद मेळ्ळो, जो आशिर्वाद मेळ्ळो, तातूंतसूनच म्हजो उत्साह वाडत गेलो आनी ताचो परिणाम आज निश्चितपणे मतदानात दिसतलो। म्हाका दिसता 2017चे मताधिक्य 2019चे मताधिक्य हे फावटी आनी कॉन्फिडन्स वाडलेलो आहा। कॅन्डिडेट खूब आसात हाचे खातीर, पण डेफिनेटली मार्जीन जी आसतली पळय, जशी 2017 मार्जीन आसली, जशी 2019 आसली, म्हाका दिसता 2017चे मार्जिनी बरोबर मार्जीन आसता। सगळ्यांत बेस्ट आनी इतलो बरो रिस्पॉन्स, आनी म्हाका दिसता म्हज्या 20 वर्साच्या करियरान भितर म्हणजे पॉलिटिकल सोशल लायफान इतलो हें नाशिल्लो। सगळ्यांच्या तोंडार आनी प्रत्येकाच्या मनान एकच हें आसा की ह्या वेळाचेर जावंक जाय ओन्ली ऑप्शन दामू नायक।
आणि ते सगळ्यांच्या तोंडार दिसती पडटा. लोक जे भायर सरल्या ते ह्या सरकाराक त्यांची जागा दाखोवन तांकां हद्दीपार करपाचें मतदारांनी ठरयिल्लें आसा. आनी हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां की फुडलें सरकार जें आसा तें भाजपा विरोधीच सरकार ह्या गोंयांत जातलें. आणि हो तनमार प्रोजेक्ट गोंयांत जावो ना. इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, इन द मिडल ऑफ द वायल्ड लायफ सेंच्युरी आमकां हो तनमार प्रोजेक्ट जावो. आमकां 6 लेनींग इन द फॉरेस्ट एरिया जायो ना. हेचेर आयज ओपिनियन दिवपा खातीर लोक भायर सरलेला, मोठ्या संख्येन लोक भायर सरलेला. हांव आतां सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेलो सकाळी फुडें, थिंगासरूय व्हडले लायनी लागलेले. हो ओपिनियन आयचो हिस्ट्रीन उरतलो. बारें जालां गोंयांत, बारें जालां की भायरच वचपाक जाय. आनीक फातोर्डा मतदारसंघान गैसा आनीक ऑलरेडी बरें आहा. लोकांनी पयलीं मिटिंगेक दिवन दाखयलो. आनीक सगळ्यांक खबर आहा की तिसऱ्यो पार्ट्यो BJPनूच हाडल्या मतां फोडपाक. हे वोट स्प्लिटींग जावचें न्ही ही जी मॅसेज गेल्या ती म्हाका दिसता लोकांच्या भितर गेल्या सारकी. भायले लोक हांगा सांगता की आमी BJPक जिखोन हाडटले म्हणून. आनी काँग्रेसाच्या उमेदवारा बद्दल म्हाका सांगपाचें काय ना, तांचो सगळ्यांचो बॅकग्रावंड ताका खबर आसा. पण हे सगळें पळयत जाल्यार एक कितें आसा, आज लोकांनी खंय वचपाचें, सामान्य लोक जे हांगा आसा तांणी वचपाचें खंय. सो म्हाका दिसता एक चेंज हाडपाक जाय, लोकांनी विचार करपाक जाय. आयचो दीस विचार करपाचो आसा. 5-6 मेरेन टायम आसा लोकांक विचार करपाक, एक वेगळो सरकार घडोवपाक गोंयाच्या खातीर, सांताक्रुजा खातीर किंवा आमच्या फूल गोंया खातीर. आनी म्हाका दिसता गोंयांत तें जातलें. नाजाना मेलो लोक बाल क्रिश्चन्सलो बंगाराचो लोक मागीर तेन्ना सोडपाना. आज वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा लोकांचो. आनी 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 जे लोक भायर सरता हे खंय तरी हांगाली जी घराणेशाही आसा, हुकुमशाही आहा ती काबार करपाक भायर सरलेले आसा लोक. मतदान केंद्रा भितर जाल्ल्या पयशांच्या वेव्हाराच्या आरोपाक लागून नावली बरोच बोवाळ जालो. चर्चिलाच्यो दोनूय चलयो मतदान केंद्रा भितर बसून पयशे वाडटाल्यो असो आरोप नावेलची आम आदमी पार्टीची उमेदवार प्रतिमा कुटीनोन केला. मतदान केंद्रा भितर पयशे वाडपाच्या प्रकाराक लागून प्रतिमा बरीच चाळवल्ली. पुलिसांच्या दोळ्या सामकार अशे तरेचे बेकायदेशीर प्रकार घडून पुलीस करतात तरी कितें असो प्रश्न प्रतिमान विचारला. दुसरे वटेन वालांका आलेमावान प्रतिमान केल्लो आरोप भायर आयलो. दोगांयनी एकमेकांचेर आरोप केल्यात. पळयात पुराय बातमी. I got a complaint long ago saying that Churchill's 2 daughters are sitting on chairs here outside the compound, calling people, their leaders. The leaders are coming, की माग करतात आणि बंडल 50,000, 1 लाख, 50,000, 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणून. हांव बिझी आशिल्ले ते लावलीन. मागीर हांव बूथ 34, 35, 36 म्हजे रिकॉर्ड घेवपाक हांगा पावल्या. हांवें आरोक फोन मारलो. हांवें फर्स्ट कॉल घेतलो आनी बोलो मॅडम विदीन 15 मिनिट्स धाडटा म्हणून. हांवें तिका कंप्लेन दिली, सी प्लीज कम म्हणून. Now 1 hour passed, nobody had come. I was continuously calling. When I reached here, Valanka's both the sisters, Churchill's both the daughters with bags, पर्स्यो अशे दोन त्यांचे ते फॅमिलीचे ओनर आसा ती तांकां सपोर्ट करून ती धांवली भितर. I understand, but I could not keep quiet because this is cheating. I ran inside. I went inside running. I followed them. One of the daughters of Churchill is wearing yellow orange chudidar. I've seen. म्हाका खबर ना कितें एक्युजेशन जाला तुगे भयणी पयशे वाडटाले खंयच्या घरा बसून. म्हाका सोडात भयण वाडटय की तुमगे भयणा कितें हाडटय रे बाबा. कॅन्डिडेटा कवलय म्हण सांग. एका तेका चोय लास्ट टाइम एजे लागोन गायलें तेजे लागोन दुसऱ्या ब्लेम कोणा काय. रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाली मुगे फॅमिलीची ना काय. मेरे साथ मेरी मम्मी थी और दादी थी घर पे, बाकी सब लोग वोट करने के लिए गए थे. ये बस खाना खाने के लिए आए. चर्चिल के दोनों बेटी खाना खाए और चले गए. और उसने क्या बोला कि अफवाह फैला रही कि हम लोग पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे सबको पैसा देके वोट खरीद रहे हैं. और 5,000 पे क्या फोटो मारा. तो वो जो दाढ़ी वाला था उसके साथ वाइट शर्ट, हाँ दिग्विजय, हाँ वो दिग्विजय, वो और वो बोल रहे हैं कि हम लोग पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे ये सब कर रहे हैं. वो आई खाना खाई और चले गई. बाद में फ्लाइंग स्क्वाड आया, सब लोग चेक किए, वीडियो निकाले, उसको नहीं मिला अंदर. तो वो कैसे बोल सकते हैं कि हम लोगों ने अंदर छुपाया है बोल के उनको पूरा. हाँ वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ने पैसा बांटा. उसके बाद फोटो वीडियो किसने बोला, कुछ प्रूफ है
बस मुंह से बोला और सब लोग माने, ये क्या प्रूफ है? तो बोलो हम लोग मानते हैं, हाँ मैंने गलती की, मैंने पैसे बांटा। प्रूफ है? नहीं है ना, फिर तो फायदा क्यों बोल के? और राइट है, अंदर आओ, रीच से बात करो और जाओ। ये क्या सर, टेबल जो मिला, टेबल धकलने का, दरवाजा धकलने का, मम्मी को धकलने का, वो गिरने वाली थी, वो बेसिन को उसका सर लगने वाला था। और दादी हमारी हार्ट पेशेंट है उधर। कल को दूसरा कोई अगर अंदर आता है तो उसको जवाबदार कौन होता है? अभी ये भी मुझे बताइए। उसने पुलिस को लेके आया, पुलिस इधर एक बार इधर रुका, अंदर पाँव दिया नहीं। तृतीयपंथीयांक मतदानाचो अधिकार मेळ्ळ्या उपरांत मधु गुप्तान मोठ्या उमेदीन मतदान प्रक्रियेत वांटो घेतलो। मतदान करात, लोकशाय राजवट घटमूट करात अशें आवाहन मधु गुप्तान ह्या वेळार केलें। सगळ्यांक मतदानाचो अधिकार आसा आनी हो अधिकार कोणें वगडावचो न्हू अशेंय गुप्तान सांगलें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार वोट करने जा रही हूँ। मुझे बहुत हैप्पी हूँ मैं, और मैं लोगों को अपील करना चाहती हूँ कि आप सब भी वोट करें, ताकि हमारा मतदान है, मतदान पे भारी मतों से आप आइए, यहाँ पे भारी संख्या में आइए, ताकि यहाँ पे वोट कर सके। सबको अपना नेता चुनने का अधिकार है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे हमारे जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का क्यों ना हो। सबको अपना अधिकार है वोटिंग डालने का, और सबको अपना नेता चुनने का अधिकार है। मैं चाहती हूँ, मैं वोट डाली हूँ, हमारा लीडर ऐसा हो जो एक नज़रिए से सबको देखे और एक नज़रिए से सबको पहचाने, किसी में कोई भेदभाव ना हो। और मैं चाहती हूँ हमारा लीडर ऐसा हो ताकि हमारे जितने युवा इतने पढ़ाई लिखाई करके हमारे युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले, ताकि हमारा जो नेता आने वाला सरकार हो, ताकि हमारा पेट्रोल हमारे देश में काफ़ी बहुत महंगाई हो चुकी है, वो महंगाई कम हो जाए। यही मैं कहना चाहती हूँ, ताकि जो रोज़गार आने वाली है हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, और जो टैक्स बढ़ाया गया वो टैक्स भी कम हो जाए। काफ़ी महंगा चीज़ हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ इस महंगाई पे रोक लगाया जाए। यही मैं कहना चाहती हूँ, लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपना नेता चुनने आई हूँ, और ये नेता चुन के जाऊँगी। आने वाला नेता हमें पता है कि बहुत अच्छा आने वाला है, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अपना मतदान खुद देने आई हूँ, और लोगों को अपील करना चाहती हूँ अपना मतदान ज़रूर करें इस बूथ पे आकर। व्हॅलेंटायन्स डे जोडप्यां खातीर खूब उमेदीचो दीस। ह्या दिसा खातीर चले आनी चलयो तशेंच लग्न जाल्लीं कांय जोडपी लेगीत उमेदीन आसतात। पूण ह्याच दिसा गोंय विधानसभेची वेंचणूक जाल्ल्यान कांय जोडपी निरशेलीं, जाल्यार कांय जाणांनी मोठ्या उमेदीन मतदान केलें। कांय वेळा पुरतो मोग कुशीक दवरून जायत्या जोडप्यांनी लोकशाय प्रक्रिया घटमूट करपाची मोग दवरून मतदानाचो हक्क बजायलो। तर तुम्ही पळोवंक शकता आयज 2022ची विधानसभा वेंचणूक, त्याच बरोबर हांगा गर्दी जमिल्ली आसा। त्या गर्देन आमकां 2 तरणाटे भुरगे सांपडिल्ले आसात। त्याच बरोबर आयज 14 फेब्रुवारी म्हणजे व्हॅलेंटायन डे। सो ह्या तरणाट्या भुरग्यांक हांव विचारपाक शकता की आयज जी कपल्स लोक आहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बीन, तांकां तो कितें संदेश दिवपाक सोदता ते? एक्चुली आयच्या दिसाक म्हणटा ते वोट पयलीं आसपाक जाय। वोट इज फर्स्ट, डेट इज लास्ट। सो डेटीक केन्नाय वचोंक गावता, पूण वोट मारपाक केन्ना आमकां लायफान एकूच फावटी 5 वर्सान ऑपॉर्च्युनिटी गावता। सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, घरांतल्यान सगळ्यांनी भायर सरचें आनी इलेक्शनाक वोट मारपाचो। तुका कितें सांगूं कशें दिसता ह्या तरणाट्यांक किंवा एक रिलेशनान आसलेल्या भुरग्यांक? जे कोण आतां हांगासर येवपाक सोदता बेगीन येया आनी बेगीन वोट मारा, कितें तिंका म्हणजे हांगासर मागीर तेच्या मागीर कोविडाचे लोक येवपाचे आहा, खंय ताका लागून बेगीन कितले जाता तितले येया आनी बऱ्या भशेन वोट मारून चला। तर हे असले 2 गोंयचे सामके तरणाटे जेंकां एक उमेद आसा, तालिगांवचे तरणाटे, तांकां उमेद आसली की बेगीन येवन बिफोर डेटींग पयलीं वोटींग अशें तेंचें म्हणणें येवन तेंच्यांनी वोटिंगेक लायन लायली आनी ते आतां मतदान करपाक वयतले भितून। आयज खूब म्हत्वाचो दीस, बट व्हॅलेंटायन डे असल्या कारणान खुबशे मतदार हांगासर वोटींग करपाक योग सोदिनात। पूण हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की वोटींग रायट हो तेंचो रायट आसा, आनी हो तेंच्यांनी पयलीं वोटींग करपाक जाय। व्हॅलेंटायन डे तेंच्यांनी मागीर सेलिब्रेट करपाक जाता, आख्खो दीस आसा तेंच्या खातीर। सो कम आउट अँड लेट्स वोट। आता वेळ जाला एक ल्हान विसव घेवपाचो। विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया। तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।
गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां परत एक फावटी येवकार. आतां पळोवयात फुडल्यो खबरो. पणजे सांताक्रूजच्या 36 नंबराच्या मतदान केंद्राचेर मशीन पेड्यार जाले. ह्या खातीर थळाव्या मतदारांक सकाळीं येवन लेगीत 2.5 वरां वळेरेंत उबे रावचे पडले. ह्या वाठारांतली मतदारांचो आंकडो खबर आसून लेगीत फकत एकूच मत मारपाचें मशीन आशिल्ल्यान आनी तें लेगीत मतदानाच्या वेळार बंद पडिल्ल्यान मतदार सारवळले. ज्येश्ठ नागरिकां खातीर बसपाची वेवस्था नाशिल्ली, तशेंच पिवपाचें उदक आनी फॅन सुरू नाशिल्ल्यान मतदार घामाघूम जाल्ल्याचें चित्र हांगा पळोवपाक मेळ्ळें. वेंचणूक आयोगान स्वताच्याच कामा कडेन दुर्लक्ष करता अशी प्रतिक्रिया ह्या वेळार मतदारांनी व्यक्त केल्या. हे आयचे इलेक्शन पळय गेला तुमी सिनियर सिटीजनाक मात पासून तुमी इम्पॉर्टंट दिवंक ना. सगळ्यांक एक बरोबर गायला. सेकंडली तांकां बसपाचें कांय ना, तांकां ट्रेनींग दिवंक ना कांय ना. तुमचो एक मनीस आसूंक जाय थिंगा तांकां सांगपा बाबा कशें प्रेस करपाचें कितें कांयच ना. एटलिस्ट नेक्स्ट इलेक्शनाक तरी तुमी कितें तरी तयारी कराय. आमचें सजेशन घे ना तेंच कराय. पळोवपाक गेल्यार दिसता हें पंचायत इलेक्शन काय दिसता. तालेगांवान लोक कितलो वाडला तुमकां खबर आहा ना. एटलिस्ट तेजे नेक्स्ट इयरांनी कितले सिनियर सिटीजन जातले तर तेंची मातशें तुमी हें कराय. म्हाका दिसता हे भाशेन जाय जाल्यार वोटर पासून वयतले हिंगाचे. तांकां हिंगा वतांक उबें रावचें पडटा. म्हाका दिसता टर्नआउट बरें जालें आनी जावपाक जाय हे भाशेन. सगळ्यांनी येवपाक जाय वोट करपाक. बट आनी एक मिशन आसूंक जाय. सिनियर सिटीजनाक सेपरेट जागो आसूंक जाय थिंगा बसपाक आनी तांकां मातशें एक्सप्लेन करूंक जाय वयचे पयलीं. सारकें ब्लँक आहा थिंगा तांकां कशें कळटलें. सोशल डिस्टन्सिंग थंय भितर आसा भायर कशें मेंटेन करतले हेजी अरेंजमेंट करूंक जाय आसली पयलींच. तुमकां खूब टायम आसलो इलेक्शनाक कमिशनाक करपाक करूंक ना. एटलिस्ट नेक्स्ट इलेक्शनाक कराय. आमचें सजेशन घे. बूथ नंबर 36. हॅलो, माझं नाव किशोर शाह योकर. पार्ट 36 बद्दल बोलतो आहे मी की एक अँटिसिपेट करायला पाहिजे होतं की एक फार महत्त्वाचं इलेक्शन आहे आणि वोटर टर्नआउट वाढणार आहे आणि सिनियर सिटीजन्स पण येणार आहे. तर पहिलं म्हणजे सिनियर सिटीजनसाठी वेगळी काही अरेंजमेंट नाही आहे. व्हॉलेंटियर्स पण नाही आहे तिथे तुम्ही जाऊन बघा. त्यांना एक गर्दीत घुसवलं आहे अक्षरशः. बसायला जागा नाही आहे. त्यांच्याबरोबर एक ॲकंपनी लागतो. जर त्यांना बटन दाबता आलं नाही हेही कोणाला माहीत नाही आहे. त्यांना बटन दाबायचं कुठे माहीत नाही आहे. कन्फ्यूज झाले. त्यामुळे काय झालं सगळं कंजेशन सुरू झालं. नॉर्मल लोकं जी उभी होती त्यांना पण जबाबदाऱ्या असतात. घरी वेळेवर जायचं असतं. लहान मुलं असतात. 3-3.5 तास जर तुम्ही ॲव्हरेज लोकांना उभं केलं लाईनमध्ये तर कोण वोटिंग करायला येणार आहे. अर्धी लोकं माझ्या समोर घरी निघून गेली परत. मग आतमध्ये त्यांना प्रॉपर बसायची जागा किंवा त्यांच्यासाठी पाणी आणि एकच मशीन ठेवलं आहे तुम्ही. मग फायदा काय एवढं डिजिटल इंडिया बोलून. पूण एका अर्थान तुमकां अशें दिसना की ह्या वर्सा खूब म्हणजे जी गर्दी पळोवन की ह्या वर्सा बऱ्या टक्क्यान मतदान जावपाची शक्यता आसा आणि एक सरकार बरो जावपाक. असे झाल्यास काय होणार. अर्धे लोक घरी जाणार ना कंटाळून. किंवा तिथे वोटिंग करताना इफ यू आर इरिटेटेड यू मे वोट समबडी एल्स ॲट द एंड ऑफ द डे. तुमचं इथलं इरिटेशन विल फॅक्टर इन युअर वोटिंग ना. लोक कंटाळली आहेत अक्षरशः. आणि एक मशीन कसं काय ठेवलं तुम्ही. 2.5 तास मिनिमम माझा ॲव्हरेज. 2.5 तास आय हॅड टू स्टँड इन क्यू आणि माझ्यासमोर होते फक्त 10 लोक. पण सिनियर सिटीजन्सला आम्ही प्रायोरिटी द्यायला लागलो. पोलिंग स्टेशनमधलं कुठलाही ऑफिसर बाहेर येऊन काही चौकशी करत नाही आहे. प्लॅस्टिक लोकांना 2.5 तास आधीच घालून ठेवले. कुठेतरी मॅनेजमेंट झाली पाहिजे ना. सोशल डिस्टन्सिंग तर झिरो. पाणी नाही. फॉरगेट सोशल डिस्टन्सिंग. माणूस डिहायड्रेट येऊन कोसळेल आतमध्ये. पाणी नाही. व्हेंटिलेशन नाही आहे. घामाघूम झाली आहेत लोकं. आणि मेन म्हणजे सिनियर सिटीजनला गायडन्सच नाही आहे कुठे काय करायचं म्हणून. योग्य ती सुविधा नसल्या कारणान गर्दी जाता आणि नागरिकांची तक्रार या जाग्यार त्यांच्यानी मांडला. आता एक सिनियर सिटीजन इथे वोट करणार त्याच्याबरोबर जो ॲकंपनी आहे तो दुसऱ्या स्टेशनवर आहे. म्हणजे अख्खा दिवस हेच करायचं आम्ही. बरोबर. खूप गंभीर तरेन आपली तक्रार ह्या नागरिकांमधली कित्याक एका सायडीन खूप गर्दी आणि खूप वगत ते लायनीन उबे रावल्या. 2.5 वरां जाली ते सकाळच्यान हांगा रावल्या. त्याच बरोबर आनीकूय गर्दी आहा. सो ह्या लोकांक कितलो टायम लागतलो सांगूंक शकना. केळबाई वाडा मये हांगा बूथ नंबर 9 आनी 10 चेर मदल्या वेळार मतदान खूपच हळू आशिल्लें. पूण त्या उपरांत मतदानाक हळूहळू वेग येताना दिसतालो. ह्या वेळार एक जाणटी महिला व्हीलचॅरीचेर बसून बूथ नंबर 10 चेर मतदान करपाक आयिल्ली. ती अपंग आशिल्ल्यान मतदान केल्या उपरांत बुथा वयल्यान भायर सरपाक तिका एक पुलिसान मदत केली. तशेंच मयेच्या एका महिलान ह्या मतदानाक घेवन आपले मत व्यक्त केलें.
पंदरा वर्सां कांयच सुदारणा जावंक नासली म्हाका BJP घालून आनी पयलीं मिनीस रावल्लो न्हय 15 वर्सां पयलीं तेणें पळयलें 15 वर्सां कांयच सुदारणा जावंक ना मागीर परत रावला तो आमी ताकाच सपोर्ट केलो मिलींद पिळगांवकाराक तोच करतलो सुदारणा पांय पळय भशेन जावंक जाय तुमकां जाल्यार दिया आमकां मागीर तुमकां विश्वास आसा की ताका सपोर्ट केल्या उपरांत तुमकां कितें तरी तुमचें बरें जातलें म्हणून बायलांक आपल्या पांयार उबें करपाचें करपाचें सगळें हात घातलें भुरग्यांक नोकरी आतां आजकाल विकली वयता आतां ह्या फुडें कोण विकता जाल्यार कारवाई जाता बरोबर अशें ना ताका आमचो फूल सपोर्ट आसा आतां लिडींगूय आसा ताका मुरगांव काँग्रेसीचो उमेदवार संकल्प आमोणकारान मतदान शिबिरांत वचून मतदान केलें. मतदान करप हो सगळ्यांचो हक्क. मुरगांवच्या सगळ्या लोकां कडेन ह्या फावटी आपल्याक संदी दिवची मागणी केल्या. सगळ्या लोकांचो प्रतिसाद आपल्याक आसा आनी ह्या फावटी ताका बदल जाय ते खातीर ते आपल्याक जिखयतलेत अशें संकल्पान सांगलें. हांवें म्हाजो वोट कास्ट केलेलो आसा. हो वोट म्हणटा तो एवरी सिटीजनाचो. इट इज फ्रॉम द पुअर टू द रिचेस्ट. सगल्यांक अधिकार आसा फक्त एकूच वोट कास्ट करपाचो आनी तो अधिकार आयज म्हाका दिसता आमच्या मुर्मुगांवचे लोक इतलीं वर्सां रावताले कित्याक बाबा हो ऑपॉर्च्युनिटी आमकां केन्ना मेळटली आनी हे फक्त ऑपॉर्च्युनिटी इतल्याक लागून रावताले कित्याक लोकांक मुर्मुगांवच्या लोकांक एक चेंज जाय आसली आनी आयज मुर्मुगांवच्या लोकांनी डिसायड केलेलें आसा की बाबा आमकां चेंज जाय म्हणून. आनी तेच प्रमाणे हांवेंय लोकां कडेन आमच्या मुर्मुगांवच्या सगळ्या भावा भयणींक आमचे वडील सगल्यां कडेन रिक्वेस्ट केलेले आसा की म्हाका एक चान्स दिवचो म्हणून. कित्याक सगल्यांक खबर आसा की हांवें 2दा इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें थंयसर म्हाका यश मेळोना. सो तरी आसून थर्ड टायम जेन्ना हांव कॉन्टेस्ट करतना इतलो कॉन्फिडन्स आसा कित्याक आयज ज्या प्रमाणे लोकांचो जो म्हज्या वांगडा बर्ताव मेळटा आनी जे म्हाजे कडेन वागणूक करता ते लोक त्या प्रमाणे म्हाका दिसता की लोकांनी डिसायड केलेलो आसा की म्हाका एक चान्स दितले म्हणून ते. आनी तेच प्रमाणे आयज हांव ज्या हिसपान कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 9 बूथ नंबर 1 टू बूथ नंबर 30 पर्यंत जाल्यार लोकांचो जो प्रतिसाद आसा कित्याक आतां फक्त 3 जाल्लेले आसा. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट म्हाका दिसता तीन कडेन पावलेले आसा. ऑलमोस्ट आमचे म्हाका दिसता 60% कडेन आसपास वोटींग पर्संटेज जाल्लेली आसा. सो खंय तरी एक बरो रिस्पॉन्स आमकां दिसपाक लागलेलो आसा कित्याक आनी एक 3 वरां उरल्या कारणान म्हाका दिसता आमी खंय तरी 80 to 85% पावतलो. आनी अशे जर लोक भायर येयले आसा इतले हाय जे पर्संटेजीचे जर लोक भायर सरलेले आसा ते लोक इतल्याच लागून भायर सरलेले आसा कित्याक तांकां जो राग आसा पळय हे गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट ह्या आदलो आमदाराचे अगेन्स्ट तेज्या लागून ते लोक भायर सरलेले आसा आनी दॅट वील बेनिफीट मी आनी तेजो म्हाका दिसता मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो. कळंगूट दनपारा उपरांत मतदानाक नेट आयला. मात मतदान करपाचो प्रोसेस सवकासायेन चलता. कळंगूटचे पुलीस निरीक्षक लक्षी आमोणकार हांणी मतदान शांतिकायेन चलिल्ल्याचें सांगलें. Zero 8 कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन सकाळी 7 एज पर शेड्यूल वोटींग स्टार्ट जाल्ल्या आनी ऑल ओवर कलंगूट टील नाव वोटींग इज पीसफूल. थोडे वोटर्स कंप्लेंट करता की प्रोसेस खूब स्लो आहा पूण ओवरऑल पळयत जाल्यार वोटींग पीसफूल आनी एवरीवेअर सिट्युएशन इज पीसफूल इन कलंगूट. सकाळच्यान कसलेच कोणाचे कांय इश्यूज ना. पणजेकार उत्पल पर्रीकाराकूच वेचून हाडटले. राजकीय वातावरण पळयत जाल्यार पणजेच्या मतदारां कडल्यान ताकाच तेंको मेळटा अशें चित्र दिसता. आदलो महापौर उदय मडकयकारान सांगता. सध्याच्या आमदाराक उडोवपाची सामकी गरज आसा अशें ताचें म्हणणें. ताळगांव दनपारा 2:30 मेरेन 50% मतदान जालां अशें तांणी सांगलें. आमचो तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो जो बूथ 1 बूथ 2 तुम्ही पळयला सकाळच्यान 7 वाजून पासून हांगासर लोकांची लायन लागलेली आसा आनी आतां पर्यंत
म्हणजे जवळ म्हाका दिसता आतां 2 जाल्या 2.5 जाल्या 50% वोटींग जाला. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता ह्या बुथाचेर आनी 75-80% 78% वोटींग जातलें अशें दिसता वोटींग पॅटर्न पळयत जाल्यार. आनी लोकांनी जे न्यू वोटर आसा फर्स्ट टायम वोटर आसा त्याच बरोबर पयलीं जे वोटर आसा हे सगळे जाण भायर सरल्या आनी वोटींग पर्संटेज आनी हें जर दिसता जाल्यार वारें काँग्रेसच्या सायडीक आसा अशें दिसता. आणि तालिगांव म्हणले कितले न्यू वोटर्स कितले आसा? न्यू वोटर्स फर्स्ट टायम वोटर्स जवळ जवळ म्हाका दिसता 1,500 न्यू वोटर्स तालिगांव कॉन्स्टिट्युशन आयल्या फर्स्ट टायम वोटर. तुम्ही आता उत्पल पर्रीकार सपोर्ट करता, कशे आसा वारे कशें आसा? पणजेनी पळय सगळे जाण आतां म्हणटा की उत्पलाचें हें जालां दिसता उत्पलाकूच सगळ्यांनी सपोर्ट केला. सायलंट वोटींग व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आसा पणजेन. तो तुमकां 10 मार्चाक जेन्ना कावंटींग जाता तेन्ना कळटलें की सायलंट वोटरांचो रोल कितको आसा तो कितको इफेक्टीव जातलो तो. साखळी पळय साखळी सगळ्यात हायेस्ट वोटींग आता पर्यंत साखळी जाल्या 54 जाल्या. पर्संटेज जावं म्हणजे जो कोण सिटींग आसा तेच्या अगेन्स्ट जावं. ओके तुम्ही केन्नाय पळय खंयचें इलेक्शन पळया वोटींग पर्संटेज चड जावं म्हणजे जो सिटींग आसा तेच्या अगेन्स्ट तुमकां दिसता मुख्यमंत्र्याची सीट आसा धोक्यान आसा म्हणून अशें दिसता. सालिगांव मतदारसंघात लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा. कोरोनाचे नेम पाळून बुथात प्रवेश दितात. तशेंच पंचायत वाठारांतल्या बुथाक दनपारच्या वेळार कमी लोकांचो प्रतिसाद दिसून येता. तरी लोकांचे हेर सालिगांव मतदारसंघात गर्दी आसा. आयज व्हॅलेंटायन्स डे आशिल्ल्यान तरणाट्या पिळगेचे मतदाना खातीर प्रतिसाद कमी दिसता अशें बूथ क्रमांक 32 ताळगांवचो मतदार प्रसन्न बांबोळकारान सांगले. मतदान हो आपलो हक्क आनी हो हक्क पयलो दिवप उपरांत व्हॅलेंटायन डे दिसाक दिवपाचो असो संदेश प्रसन्नान जोडप्यांक दिला. तर आमी आसा तालिगांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आत्तां मतदान करून 2 कपल्स भायर येयल्ले आसा. सो त्याच बरोबर आयज 14 फेब्रुवारी म्हटल्यार व्हॅलेंटायन डे विधानसभा वेंचणूक आनी व्हॅलेंटायन डे एकूच दिसा येयला. पूण हेंचो संदेश तरणाट्यां खातीर यंग जनरेशना खातीर कितें आसतलो तो आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया. आयज खूब म्हत्वाचो दीस बट व्हॅलेंटायन डे आसले कारणान खुबशे मतदार हांगासर वोटींग करपाक येवंक सोदिनात. पूण हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की वोटींग पयले फावट मतदान करपी सोहन पालेकाराचें म्हणणें नवो सरकार वेंचून हाडपाक जाय. हे भ्रश्टाचार गोंयमुक्त जावचे खातीर सरकार बदलपाची गरज आसा अशें ताणें सांगलें. दुसरे वटेन आयज व्हॅलेंटायन्स डे सगळ्या जोडप्यांक 5 वरां पयलीं मतदान करचें आनी मागीर आपलो व्हॅलेंटायन्स डे मनोवचो अशें सोहनान सांगलें. कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां एक असो तरणाटो सापडला जो फर्स्ट टायम वोटींग करपाक वयता. सो त्याचो एक्सपिरियन्स फर्स्ट टायम वोटींग करपाचो कितें आसतलो हो आमी तेच्या कडल्यानूच जाणून घेवया. एक्चुली म्हजो फर्स्ट टायम वोटींग सो हांव इतको शुअर आहा की म्हाका न्हू नवो सरकार निवडून हाडपाक जाय. कित्याक सगळें करप्शन हे ते सगळी गोंयची मिन्स गोंयची सगळी वाट लागलेली आहा. सो म्हाजें इतकेंच म्हणणें आहा की बरो सरकार निवडून हाडचो आनी मागीर आयज वयल्यान व्हॅलेंटायन्स डे सो सगळ्यांक कपल्सांक बीन इतकीच रिक्वेस्ट आहा की इवन 5 पयलीं वोट मारचो. म्हणजे आयज सांज जावच्या पयलीं तुवें कपल्सांक एक रिक्वेस्ट केला की बेगीन येवन मतदान करचो आनी तेंचो मोलादीक जें योगदान आहा वोटींग करपाचें तें तेंच्यांनी पूर्ण करचें. सो एक बरो संदेश एक तरणाट्यान म्हणजे तेचो नवो वोटींग आसा तेणी दिल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन उपेन बरोबर हांव गौरीश परबामणकार. हांव निवडून आयलो जाल्यार फातोड्डाक मॉडल मतदारसंघ करपा खातीर वावुरतलो अशें भाजपाचे फातोड्डेचे उमेदवार दामू नायक हांणी म्हणलां. फातोड्डाचो बस स्टँड कोयराचो विलो लावप प्रकल्प उदकाचो सांठो करपा खातीर 2 उदकाच्यो टांकयो बांदप तशेंच हेर प्रकल्प ह्या वाठारांत येवप गरजेचें. लोकांनी म्हजें काम पळयलां तांणी भाजपा पक्षाचें काम पळयलां ते खातीर फातोड्डेकार
आपणाक ह्या वेंचणुकेंत निवडून हाडटले असो विश्वास दामून व्यक्त केला. गोमंतक टीव्हीचे संचालकीय संपादक राजू नायक हांणी घेतिल्ल्या खासा मुलाखती वेळार दामू नायक उलयतालो. एक म्हटल्यार फाटल्या 10 वर्सां केल्ली कामां, त्याच बरोबर म्हजो लोकां कडेन आशिल्लो संपर्क, तांचे बरोबर आशिल्लो संवाद आनी तांचो आतां सहयोग, ह्या तिनाचे हाजेर लोकां मदीं एक जागृती करपाक म्हाका यश आयलां. काही गजाली आसा त्यो लोकां कडेन परत सांगच्यो पडटाल्यो, म्हजे तर्फेन तांकां कन्विन्स करच्यो पडटाल्यो, त्यो कन्विन्स जाल्यो तांकां की म्हणजे हांव खंय केन्ना बिलो बेल्ट खंय वचूना, मारूना कोणाचे एलिगेशन्स, पण फेलर्स आसात पळय न्ही, ती फेलर्स लोकां कडेन पावोवपाक सक्सेसफूल जालो, हेंच म्हाका दिसता ह्या सगळ्या हातूंतले भितरलें यश आसा. कार्यकर्त्यांची फळी, पक्षाची प्रतिमा, काम करपाची पद्दत आनी लो प्रोफायल रावन खंयच एरोगन्सी ना तें मागीर म्हणू. मागीर तुका इफ यू वॉन्ट टू किल समवन देन यू हॅव टू कॉल हिम मॅड अँड शूट. ती पळय काही प्रमाणे दामू मनमानी, आपल्याक जाय तशें, एकल्याचें हें वन मॅन शो, तें सगळें म्हणू, पण शेवटी तांकांय पटलें की बाबा हें जाता तें बरोबर आसा. आनी वेवस्थीत आमकां शेवटी लोकांक कितें जाय, भाशण केलें म्हणून जायना, शेवटी पोटा खातीर तांचें काम, धंद्याची वेवस्था, तांची विचारपूस म्हत्वाचें, लोकांक कळ्ळें तें. फातोर्डा अशें कितें करपाचें उरलां तुका, तुजी प्रायोरिटी कितें आसतलें? खूब उरलां. फातोर्डा एक सगळ्यांत बरी मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी जावची, त्याच बरोबर म्हणजे स्पर्धा सुद्दां आजची दुसऱ्या मतदारसंघा कडेन म्हजो आजचो, पूण ते कोणा खातीर, म्हज्या खातीर न्ही, लोकां खातीर. फातोर्डा खरें म्हणल्यार बस स्टँड ना, फातोर्डा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जावंक जाय, फातोर्डा एक बरो उदकाचो व्हडलो आनी 2 रिजर्वर येवपाक जाय, फातोर्डा मल्टी स्टोरी बिल्डींग येता, गेटेड कॉम्प्लेक्स येता, ह्या सगळ्यांच्या खातीर पूर्व नियोजन करपाक जाय. कांयच ना, फक्त PDN बसून ते कन्वर्शन केलें आनी थंय C1 जाले बरोबर डबल डिमांडाचेर बिल्डींग्स आयली. बिल्डराची चूक ना तातूंत भितर, चूक आसा प्लॅनराची. प्लॅनरान करूंक जाय तें. आमी केन्ना केन्ना बिल्डराक आमी आनी कोणाक गाळ मारतात, पण तशें ना तें. बिल्डर आपलें बांदतलोच, पण प्लॅनरान जर करपाक दिलें ना, प्लॅनरान जर वेवस्थीतपणे टाकयेचे फुडले एक 20 वर्सां खातीर उदकाची वेवस्था, फुडले एक 20 वर्सां खातीर ल्हान भुरग्यां खातीर खंय तरी गार्डनाची वेवस्था, त्याच बरोबर लायट वेवस्थीत मेळटली, अनइंटरप्टेड लायट मेळटली, ह्यो सगळ्यो गजाली जर वेवस्थीत केल्यो जाल्यार कोण हें करता. आता वेळ जाला एक ल्हान विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां परत एक फावटी येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. पैगीण आनी चावडी बाजारा लागीं मतदान केंद्र आशिल्ल्यान पैगीण आनी चावडी बाजारांतलीं सगळीं दुकानां बंद केल्यात. वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी बाजारकारांक कांय सुचोवण्यो जावं कल्पना दिवंक नाशिल्ल्यान दुकानदार सामके बेजारल्यात.
आज वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा लोकांचो आनी 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 जे लोक भायर सरता हे खंय तरी हांगाली जी घराणीशाही आसा हुकुमशाही आसा वाळपय मतदारसंघान लोकांचो बरोच प्रतिसाद मेळटा. गोंयान ही हुकुमशाही आनी घराणेशाही चल्ल्या ती काबार करपाक जाय. कोणाकूच भिये नासतना लोकांनी गोंया खातीर, जमीन मालकी हक्का खातीर तशेंच सत्तरीच्या अस्तित्वा खातीर चिंतून मतदान करचें अशें वाळपय मतदारसंघाचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे उमेदवार मनोज परबान सांगले. आज वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा लोकांचो आनी 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 जे लोक भायर सरता हे खंय तरी हांगाली जी घराणीशाही आसा हुकुमशाही आसा ती काबार करपाक भायर सरलेले आसा लोक. आनी हांव लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी आतां 5-6-7 मेरेन जेन्ना आमचें हें आसा वोटींग आसा ते वोटिंगेक तेंच्यांनी भायर सरचें आनी भियानासतना तेंच्यांनी फियरलेसली वोट करचें आनी गोंया खातीर वोट करचें, आमच्या जमीन मालकी हक्काक लागून वोट करचें, आमच्या कामा धंद्याक लागून वोट करचें, आमच्या सत्तरीच्या हांगा वाळपयच्या अस्तित्वाक लागून वोट करचें. विधानसभेची वेंचणूक जिखल्या उपरांत म्हापसा वाठाराची उदरगत करतलो आनी म्हापसा वाठारांत सगळ्यांक कचरो पसरला ताचेर चड भर दितलो. चडांत चड पर्यटन म्हापसा शहरांत येता आनी ह्या शहराची उदरगत अजून मेरेन करूं ना. वेंचणुके खातीर लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायलें आसो असो आरोप सुधीरान केला. कशें करचें म्हणून आमी खटपट करीत आसा. हो प्लॅन म्हापशाक कितें जे एम्युनिटीज जाय, आतां रवींद्र भवन जाय, भुरग्यांक लागून प्ले ग्रावंड जाय, हे मार्केटाक बऱ्या पैकी पार्किंग जाय, जावं एक व्हडले बशी बी जावं आनी कितें अशें एट द टायम 100-150 पार्क करतले अशी आमकां जागा ओपन दवरपाक जाय. हांगा खंयसर तरी एक्झिबिशन ग्रावंड बऱ्या पैकी जावंक जाय. म्हापशा वचत थंयसर आयज कचऱ्याचो ढिगारो पडलेलो आहा तो साफ करपाक जावो. जे सिवरेज प्लांट अर्दे कुटेक सोडलेले आहा तेंच्यांनी तो STP जाता तितले बेगीन स्टार्ट करपाक जाय. अशे तरेचे खूब ह्यो एम्युनिटीज आहा ह्यो हे करपाक ह्या 5 वर्साच्या हेतून आमी हे करतले. फाल्यां निवडून आयले का पयली खंयची गोष्ट तुमी करता? फाल्यां निवडून येयलो काय पयली म्हापसा सिटी आमची क्लीन करपाकूय तेची बरीच खटपट आहा. पूण हेचे वयरसून दाखोवन दिता जे अडेचूच न्हू फाटले हेतून सुद्दां कावन्सिलर जावन तेचे कडेन काम जावंक ना. हो आयज हे पळय ते बस स्टँड कितें केला ते येदे व्हडले म्हापसा सिटी ही ट्युरिजम नकाशाचेर जे ट्युरिस्ट येतात तेचेर फेमस आहा, वर्ल्डाक फेमस आहा. आनी त्या ठिकाणी एक बऱ्या पैकी बाबा बस स्टँड जावंक जावो म्हणून तो प्लॅन केल्लो आहा. प्लॅन करून पयशे भरलेले आहा आनी तेचेर सौभाग्या विचार कर. आमी कावन्सिलर आहा, आमकां विस्वासान घे. हे लोकांच्या दोळ्यान इलेक्शन लागीं येता म्हणून धूळ मारपाक ते GSIDCचो तो वायस चेअरपर्सन तेणी हे जवळ असले काम जवळ आमचे 4 करोड रुपया उदकान घातलेले आहा. आनी तो पळय बस स्टँड म्हणून केला थंय पेवर्स. एक सिजनाक आतां पावस येना फुडें ते पेवर्स ते बसी वचना फुडें काही तणाचे ते वजन ते रोखडेच वचपाचें आनी धड तेका ती पाखाटी बी काय ना. आनी लोकांचे तेचेर जे कितें म्हणटात लोक जे कोण म्हणटा गोरवाचो गोठो जे पत्रे घातल्याक कितें आनी अशें हे सोंपता म्हापशाक. आनी फुडें कितें डेव्हलपमेंट करता हे लोकांक कळोन चुकला म्हणून आयज लोकांनी चेंज जाय म्हणटा आनी लोकांचो बरे पैकी प्रतिसाद म्हाका आयज मेळटा. परत हांव लोकां कडेन विनंती करता सगळ्यांनी भायर सरोन कोणाच्या कुस्तार निवडून येना. लास्ट 1995 पासून हांव हांगा कावन्सिलर आसा. म्हाज्या हेतून हांव नगरसेवक जालो. नगरसेवकाची जबाबदारी कितें सबंद म्हाज्या वॉर्डाचीच न्हू तर म्हापशाचे जे लोक आहा जे कोण म्हाजे कडेन येता अडी अडचणी तेंचे काम हांव करता. आनी जेन्ना लोकांचें काम करता म्हणून हांव सुद्दां एका टायमार कोणाक तरी वोटींग दी म्हणटालो. आयज आमी जे ही जबाबदारी आहा पळय नगरसेवक ही जबाबदारी आमी बऱ्या हितून हे करीत आहा. रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका खबर आहा. म्हाका दिसता जवळ जवळ 4.5 कित्याक रावंक आनी 95 पासून हांव म्हाज्या हेचेर येता. डेव्हलपमेंट आमकां खबर आसा. हे हांगासले आमी डेव्हलपमेंट प्लॅन केला. हे पळय ही हांगा दिसता जागा बी पळय हे हांगा प्लॅन जाल्ले आहा. आमी लोकां कडेन गेल्ले आहा हांगा कितें येवपाक जाय ते. हांगासून एक 30 मीटर वीथ थंयसून हांगा डायरेक्ट रोड वचपाचो आहा जे म्हापशा डिकंजेस्टेड करपाक लागून जे आतां कंजेस्टेड जाता म्हणून हे सगळे तरेचे प्लॅनिंग आमी हे इतल्या वर्साच्या काळान जे आमी डिस्कशन करून जे मिटिंगेक वचून शिकलेले आहा.
नुव्या मतदारसंघातलो काँग्रेस उमेदवार मिकी पाशेकोन मतदान शिबिरांत वचून मतदान केले. नव्या वाठारांतल्या लोकांची सगळीं मतां आपल्याकूच पडटली अशी ताका खात्री आसा. मिकी आनी हेर उमेदवार भितर लोकांक फरक खबर आसा अशें मिकी पाशेकोन सांगले. हे वेळार नुये मतदारसंघान मतदान शिबिरांत मतदान करपाक खूब गर्दी दिश्टी पडटा. रिस्पॉन्स हे वन सायडीन दिसता म्हाका. दोन एके सायडीन वयता कित्याक लोकांक ऑप्शन विकी म्हणजे ऑप्शन लोकांक एक आहा ते इंडिपेंडंट बॅक बाय BJP, दुसरी आहा ते एज फॅक्टर आहा म्हणटा लोकांक दिसले बाबा आनी कोण ना बाबा विकीचो आहा. बाकीचे म्हणटा तूं ते वोट पडपाक आहा ते TMC जावं आप ताका वोटूच ना न्हू. सो ऑप्शन इज ओन्ली फॉर विकी. आयकपयला ते लोकांचो लोक कसो भायर सरलो तो. सायलेंट वोट इट इज ऑब्वियस नो. सी यू गॉट टू अंडरस्टँड दॅट people know that the difference between Miki Pacheco and who was present MLA and previous MLA who was before me. So that is the gauging system. We gauge us that, then we can see that the silent voting goes to Miki in favor of Miki. आदली भाजप महिला मोर्चाची उपाध्यक्ष आणि आताची शिवोली मतदारसंघाची काँग्रेसीची उमेदवार दिलायला लोबोन मतदान केले. प्रत्येक मतदाराक बदल जाय ते खातीर लोक ह्या वर्सा मोठ्या संख्येन मतदान करपाक आयल्यात. लोक ह्या मार्गायेक बेजारल्यात आनी ह्या फावटी लोक काँग्रेसीकूच वेचून हाडटले अशें दिलायला लोबोन सांगले. तुमी पळोवंक जाता आयच्या दिसा हांगा पोर्रा गांवान आनी आख्खे कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक आनी आख्खे गोंयांत लोक कितले मोठे संख्येन सकाळी फुडें 7 साकून लायनीक रावल्लो आहा. आनी एवरी वोटर टुडे वॉन्ट्स चेंज. तेणी BJP रुलाचे अंडर कितले प्रायस रायज पयल्लो आहा आनी सगल्यांक जाय चेंज. आनी हे पावटी सगळे मोठे संख्येन भायर सरल्यात, जाणटी तोशी नेणटी फर्स्ट वोटर्स टू वोट फॉर काँग्रेस. आता वेळ जाला एक ल्हान विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक TV.
गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां परत एक फावट येवकार. आतां पळोवयात फुडल्यो खबरो. आयज व्हॅलेंटायन डे दिसा विधानसभेचें मतदान गोंयांत जाता. ह्या फाटभुंयेर राज्यान बायलां खातीर एक खास पिंक बूथ तयार केला. ह्या उपक्रमांक बायलांनी खूब बरो प्रतिसाद दिला. बायलांनी गुलाबी रंगाचे कपडे घालून ह्या पिंक बुथाचेर आपलें मतदान केलें. गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना कांय मतदार बायलांनी आपलें मत व्यक्त केलें. तशेंच नवें सरकार बायलां खातीर बरें काम करतलें असो विश्वास ताणें उक्तायला. योग्य उमेदवारांक आपलें मत दियात अशें आवाहन लेगीत तांच्यांनी लोकांक केलां. म्हापसा पेडे हांगासर आनी गव्हर्मेंट स्कूल हांगासर म्हणजे भायर आसा कांय वोटर्स हांगा म्हाका मेळ्ळा आनी व्हॅलेंटायन थीम तांचे कडेन पळोवपाक मेळटा. सगळ्यांनी रेड घालून आयिल्ले आसा, वोटींग जाल्लें आसा तांचें. सो तांकां विचारया की आज वोटींग करून व्हॅलेंटायन डे दिसा कशें दिसता तें. आयज आमी खूब हॅप्पी आसा की चला आमचे वोट जाले. सो वी हॅव इलेक्टेड फॉर द करेक्ट कॅन्डिडेट. वी आर हॅप्पी. आमी खूब खूश आसा. कशें दिसता की तुमकां फाटल्या कांय वर्सांनी 5 वर्सांनी कितें डेव्हलपमेंट जालें कशें? डेव्हलपमेंट म्हणजे आमच्या एरियेन तरी म्हाका कांय डेव्हलपमेंट दिसना. पण आमी आतां असो नवो कॅन्डिडेट असो आमी चिंतता की नवो येवचो कसो आनी हांगा डेव्हलपमेंट भरपूर जावचें अशें आमकां दिसता. अशें दिसता की बदल जातलो कसो ह्या फाटीं? एक वेळ जाय चड करून जातलो कित्याक आतां सगळे जागे जाल्यात. ताका लागून म्हाका दिसता की आतां तरी ते करतले कितें तरी डेव्हलपमेंट. बरें, आज व्हॅलेंटायन डे. सो तुमचें कितें प्लॅनिंग आशिल्लें आज व्हॅलेंटायन डेचे म्हणून लेट बी आयला अशें कितें? हय, आतां आमकां मतां करून आमकां आयस्क्रीम खावपाक वचूंक ना आमी लेट येवंक नासले. आमी टायमार आयली. आज मातशी गर्दी आशिल्ली. बरें, कितले वेळ रावचो पडलें हांगा लायनीन तुमकां? 1 वर रावचें पडलें आमकां. कितले वेळ रावचो? आनी कशें आशिल्लें भितर म्हणजे वेल प्लॅन्ड आशिल्लें? सिस्टमॅटीक. ओके, हांगा स्पेशली पिंक बूथ केल्लो आसा. सो ताच्या बद्दल कितें सांगतली? पिंक बूथ पण पिंक बूथ कितें अशी आनी उमेद बी कितें आयली? पिंक आमचो एक्चुली फेवरेट कलर. सो आमकां आनी मातशी उमेद कशी दिसली कलर बूथ. स्पेशली बायलां खातीर गेला कसो? स्पेशली आनी बायलांचीच मेजॉरिटी आसलेली. चड बायलो सगळी रोड फॉर द रायट कॅन्डिडेट. ओके, सो तुमचो कितें मेसेज आसा सगळ्यां खातीर? रोड फॉर द रायट कॅन्डिडेट. मोगोचे फोंडेचे उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकार हाचे आड भाजपाच्या 2 वावुरप्यांचेर हल्लो केल्ल्याची कागाळ तातूंतले एक बायल आसा. सर हांव खंय रावल्लें स्कुला कडेन कॅम्पेन करतालें आनी एकटी बायल येयले. तेजी स्लीप म्हाजे कडेन आशिल्ली. आपल्याक म्हणपाक लागलें म्हाका स्लीप दी म्हणपाक लागलें वोटींग करपाक. हांव ताका दितालें बोल्सांतलें काडून. केतन भाटेकारा येयलो, पयशे वाडटा म्हणून सगळे पयशे बोवाळ घालपाक लागलो. कितें म्हाजे सायडीन एक पुलीस आशिल्लो, तो सुद्दां पळयतालो. हांवें ताका हे दितालें बेश्टे आपल्याचेर आरोप करून आंगार येयलो आनी म्हाका फाटल्यान मारलो आनी गळ्यान हात घालपाक लागलो आनी ताका येवन सकल घालून मारपाक लागलो ताका. आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, म्हाका सकाळी तो धमकी दितालो, तुका कितले पयशे जाय सांग, तूं फाटीं सर, म्हाजे मतां फोड नाका, तुका कितले पयशे दिता, तूं पयशे दिना, तूं फाटीं सरना न्हू, तुका सारकें शिकयता, तुका आज ना फाल्यां दाखयता म्हणून आमकां धमकी दिवपाक लागलो. आनी सगळे पुलिसांक हाडून आमकां ते भितर उडय. आमी म्हणलें ताका सांगलें आमचे कडेन पयशेच ना, आमी खंयचे पयशे वाडटले, आमचे बोलस सगळे दाखोवन ना. आमच्या आंगार येवन मारपाक लागलो आनी तेजे वांगडा आनी 4 भुरगे तेजे धमकी दिवपाक लागले आमकां, तुमकां दाखयता. डिचोली मतदारसंघात भाजपाच्या उमेदवारी वेंचणूक लडोवपी सभापती राजेश पाटणेकार हांणी सांजेच्या 5:30 वरांचेर मतदान केलें. शांतादुर्गा विद्यालयांतल्या 31 नंबर मतदान केंद्राचेर तांणी मतदान केलें. या मतदारसंघातल्या सगळ्या 43 बुथाचेर हांवें फावट मारली. सांगपाक बरें दिसता की जो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो, तेजे कोण वाटेर मेळ्ळे म्हाका, भायर मेळ्ळे, भितर आशिल्ले मेळ्ळे, तेजे स्मित हास्य पळोवन दिसलें की BJPचो विजय ह्या मतदारसंघात हो निश्चित आसा. भाजपाचे संघटनात्मक कार्य या डिचोली मतदारसंघात अमित शहाची जाहीर सभा, देवेंद्र फडणवीस मार्गदर्शन
आमदार राहुल नार्वेकरचे मार्गदर्शन गोवा कोर कमिटी जी आसा तेंचे मार्गदर्शन ह्या सगळ्या बाळांचे निश्चितपणे आम्ही ह्या मतदारसंघात 2 ते 2.25 आघाडी घेऊन ह्या मतदारसंघात आम्ही जिखतले. आदलो उपमुख्यमंत्री आणि केपें मतदारसंघाचो भाजपाचो उमेदवार बाबू कवळेकारान दनपारां मतदान केले. प्रत्येक बुथाचेर बरो प्रतिसाद मेळटा आणि कार्यकर्त्यांचेर विश्वास आसा तो आयज पुराय जाताना दिश्टी पडटा. फाटल्या 6 वर्सां परस ह्या वर्सा चड फुडाकार मेळटलो अशें बाबू कवळेकारान सांगलें. आतांच मतदान केल्लें आसा आनी आज ज्या पद्दतीन लोकांचो पाठिंबो प्रत्येक बुथाचेर जे लोक जमले आसात, कार्यकर्ते जमले आसात, जो उत्साह लोकां भितर आसा ते पळयत जाल्यार म्हाका पयलींच जी अपेक्षा आसली, जे म्हाका विश्वास आसलो म्हणजे कार्यकर्त्यांचेर तो आज पूर्ण जाताना दिश्टी पडटा. जे हांवें पयली फावटी म्हणलें, प्रत्येक फावटी म्हणलें की म्हाका ही मार्जीन जी आसा म्हणजे डबल हॅट्रीक जाता ह्या फावटी, कित्याक जिल्ला धरून म्हणजे 6 इलेक्शन आनी 6 इलेक्शनाक म्हणजे आज पर्यंत जितली मार्जीन हांवें केन्नाच घेतली ना तितली मार्जीन म्हणजे कार्यकर्ते ह्या फावटी दितले अशें हांवें सांगलें. आनी आतां पळयत जाल्यार प्रत्येक बुथार जर पळयत आनी जर कार्यकर्त्यांची ओड आनी जर टेबलाची जर गर्दी पळयत आनी ज्या पद्दतीन वोटींग जाता तें जर पळयत जाल्यार आज पर्यंत केन्नाच म्हाका लीड मेळ्ळी ना तितली लीड आज ह्या फावटी आज म्हाका मेळटा दिश्टी पडटा. केपें मतदारसंघातलो सामाजीक वावुरपी शेख मोहम्मद अफजलान परत एकदा भाजप सरकार गोंयच्या उदरगती खातीर जाय अशें ताणें सांगलें. फाटले जे हेर पक्षांनी मंत्र्यांनी कांयच उदरगत करूंक ना ताका लागून परत फुडले 5 वर्सां खातीर भाजपाक वेंचून हाडपाचो अशें ताणें सांगलें. ओके, हांव एक सोशल वर्कर केपें. लास्ट 10 वर्सां एक सरकार आसा तो डेव्हलपमेंट केला तेणें, कळ्ळें तुका. तेज्यान पयलीं 10 वर्सां आसलेलो पळय तो आमी पळयला कितें म्हणटा तो सरकार. आनी ह्या 10 वर्सान डेव्हलपमेंट जाला आनी आमगे उमेद आसा मुखार तोच जावचो आनी कितें डेव्हलपमेंट करचें आनी आमी डेव्हलपमेंट करता तेजे बरोबर रावपाचें आमी चिंतलां. दाबोळी मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे उमेदवार जुझे फिलिप डिसोजान आणि ताच्या 2 चलयांनी मतदान केले. 65% मतदान जाले. गोंयकारांनी ह्या फावट चिंतून मतदान करचें आनी प्रत्येक मतदारसंघान एक बरो उमेदवार वेंचून दिवचो. दाबोळे मतदारसंघाचे फाटले उमेदवार लोकां कडेन दादागिरी करून दाखोवपाची न्हय अशें जुझे फिलिप डिसोजान सांगलें. आयज इलेक्शनाचे सगळे लोक जसो दाबोलीचो तसोच वास्को कॉन्स्टिट्युएंसींतलो एवरी कॉन्स्टिट्युएंसींतलो लोक भायर सरला वोट मारपाक. आनी पर्संटेज चोयत जाल्यार फॉर एन्स म्हाका दिसता इट विल क्रॉस ओवर 65% वोटींग. ती बरी जायना. ही लोक आयज मोगान येयला, थोडे रागान येयले वोट मारपाक. आनी आयज थोडे लोक रागान वोट मारता आनी येवन जबरदस्ती मोगान मारता. ही लोकांचे राग जो लोकांचो जो आयज एंगर आहा, राग भितर आहा तो आयज आमची गोंयची भाव भयणां एक बरो MLA जिखोवन काडटलो एवरी कॉन्स्टिट्युएंसी हें दाखोवन दिता. आनी ह्यो म्हणटा तो आमच्या गोंयकार भाव भयणांक वोटरांक एवरी वोटरांक हो म्हणटा तो एक रायट टायम की चूज ए गूड कॅन्डिडेट आनी प्रॉपर पर्सन. कोण जो मनीस जो आपल्याक ज्या आपल्या लोकांचें काम करतलो, लोकांक आपलो इल्लो टायम दितलो आनी लोकांक म्हणटा तो कितें वोटरांक म्हणटा तो सगळे बरे हेजेर दवरतलो. असलो कॅन्डिडेट आयज चिकोन दिवपाक जाय. थोडे कॅन्डिडेट आहा जे इतले वर्सां जिखोन येयले पूण आयज पासून लोक तेंचेर फरेंच बेजार जाला. थोडे कॅन्डिडेट आमच्या दाबोळे कॉन्स्टिट्युएंसीन आयज थोडे जे पयलीं आदले दादागिरी कोता, दादागिरी वोटरां कडेन दादागिरी कोता. लोक बडे भिवून तांकां हें जाता, कडकड येता.
पण ही जेन्ना मोगान तुमी लोकांचो वोट मागता, पूण जेन्ना तुमी पावरान येयल्या म्हणटकच लोकांक वोटरांक दादागिरी दाखयता. आनी कसली पॉलिटिक्स ती. गोमंतकाच्यो बातम्यो अश्यो चालूच आसतल्यो, पण आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. ह्या कोरोनाच्या काळान आपलीच तशी दुसऱ्यांचीय काळजी घेयात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.